म्हाका दिसता जे उलोवप केलां तेमी सगळ्यांनी उलयले आनी हे शाळेचे मत कितें तें सांगलें. म्हाका बाबणी तो 3.5 वर्सांनी आमदार जाल्ले आनीक जेन्ना ऑलमोस्ट 2 वर्स पयलीं जेन्ना म्हाका सांगलें हे शाळे परिस्थिती अशी आहा, हांव मुद्दम येयलो चोयले शाळे परिस्थिती आनीक खरेंच सरपंचान उलयली तीच वस्त हांव ना परतून म्हणा ती परिस्थिती हे पयलींच्या रेंटड जागो शाळा म्हणा एक रेंटड जाग आशिल्लो बारीकसो एक ल्हान रूम परिस्थिती कितें आशिल्ली ती सगळ्यांक खबर आहा. हांव मोठपण सांगना गेलें बट जेन्ना आमदार जालो हांवें चिंतलें की हे लोकांक लायक हे समाज जे आज पर्यंत तुमकां दाबून दवरले चिडून दवरले हेंचे पासून कितें करपाक जावं ते आमगे मोरपिल्ला वच बारशें वच खोला वच आमकां सगल्यांक इतले वर्स पयलीं हांव उंचो सरकार म्हूण घेयना सगल्यांक आमी उजार करीत रावले आनी सांगतले जायत वस्त हांवें सांगपाच्यो. जेन्ना आमदार आमचे एल्टन बाब डिकोस्टा त्यांचं एक स्लोगन म्हाका ज्या ज्या जाग्यार उलोवपाची संद मेळ्ळी त्या स्लोगनाचो हांवें उल्लेख केलाच केला. म्हळ्यार तांकां केपें नंबर 1 हें करपाचें आशिल्लें, केपें नंबर 2 आसलेले म्हणून ते 1 करपाक म्हणून तेणी केपें नंबर 1 करपाक जाय म्हणून हो स्लोगन दिल्लो. अपेक्षा आमची खूब आसा हें जावचें तें जावचें पूण आमदार काम करता आसतना बेसीक ज्यो वस्तू आसा लायक लायट उदक शाळा आतां आमी जर शाळांचें जर उलोवपाक जाल्यार सगळ्यो शाळो रिपेर करीत गेल्लो आसा आनी ज्या जाग्यार शाळो ना थंय शाळो बांदून दिवपाक लागलो आसा. म्हळ्यार बेसीक गरजो आमच्या काजवाड्यार आमच्या मोरपिला गांवांक आमकां जाय कितें एक वेवस्थीत रस्तो एक आमकां भुरग्यां खातीर आतां वेवस्थीत एक मोबायल नेटवर्क शाळा आनीक हेल्थ रिलेटेड ह्यो करपा खातीर तेणी भर घातलो आसा. उरल्यो आसतल्यो लोक सदांच कितें उरलें तें उलोवपाक वयता. ती पयल्या साम बैलांचो गोठो असो दिसता भुरग्यांक सूद घालपाचें न्ही त्या इस्कॉलांनी पयल्यार आनी आमी इतलो वर्स 35 वर्सां जालीं आमी जागो दिला गव्हर्मेंटाक तेणीन अजून सुद्दां लक्ष घालूं ना जाग्याचेर. आमी मागीर सरा विचारलें शाळेच्या विनायक सरा सर आमच्या शाळेच्या आतां कितें करपाचें भुरग्यांक पयल्यार शिकोवपाचो ना पावस येयल्यार सगळें वोली जाता भितर बसपाक सुद्दां जागो मेळना. तो म्हणपालो आमी सगळे पेरंट्स आनी गांवचो लोक आमी MLA कडेन गेले सराक वचून मेळ्ळे सर आमकां मात शाळेक मातशें पळय म्हूण सांगलें कित्याक तें आमचें सद्या बसपाक जायना भुरग्यांक त्रास जाता आनी सराकूय सुद्दां सारकें शिकोवपाक मेळना. 26 भुरगीं आसा हेका लागून शाळा आमची तशी धरपाची काय विचारलें ना म्हणपालो सर आपूण सद्या आपल्याच्या ओन पयशांची आपूण शाळा बांदून दिता म्हूण सरान म्हाका उतर दिलें.